भायर न्हय पावसाने एकदम न्हय काळोख केल्लो आसा आनी प्लस वत सुद्दां सुटलेलें आसा. दोनूय न्हय आयज वेदर जे आसा न्हय ते मिक्स अशें आसा. सो हे गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर 4-5 दीस जाले ब्लॉग करूंक ना. आयज खंय तरी ब्लॉग जो आसा न्हय तो स्टार्ट करता. बरेचशे दीस जाले कंटिन्यू ब्लॉग करप पॉसिबल जायत नासलें. आतां तुमकां सांगपाचें आनी सेपरेट गरज ना. आतां बरीचशी कामां जी आसा ती स्टार्ट जातली, कित्याक लागून तें खबरूच आसतलें तुमकां. सो तेतूनसून न्हय म्हाका टायम मेळनासले ब्लॉग बीन करपाक. सो चल म्हटलें एटलीस्ट आयज व्हिडिओ स्टार्ट करया. आनी थोड्या जाणांची रिक्वेस्टेड अशे रेसिपी सुद्दां आसले जे म्हाका टायमूच नासलो शेअर करपाक. तेतूंतले 2-3 अशे रेसिपी आसा जे म्हाका बेगिना तुमचे बरोबर शेअर करपाचे आसले आनी तेतूंतलीच आयज एक रेसिपी आसा जी हांव तुमचे बरोबर शेअर करपाची आसा. सो किचनान आवाज येतला तुमकां. जेवणाची तयारी सद्या चालू आसा. सकाळचो टायम आसा 11 जाल्ली आसा. सो तेका लागून मम्मीची गडबड चालू आसा किचनान. ओके, तेका लागून. तर आयचो जो व्हिडिओ आसा तो फकत रेसिपीक लागून आसा, कारण ही रेसिपी जी आसा ती रिक्वेस्टेड रेसिपी आसली आनी बरो टायम जालो. आयज करतले शेअर, फाल्यां करतले करून खूब दीस गेले. सो म्हटलें चल एटलीस्ट आयज शेअर करया आनी आयच्या व्हिडिओन फकत म्हटलें रेसिपीज शेअर करया, म्हणजे जी रिक्वेस्टेड आसा आनी जेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्या तांकां प्रॉपर मेळटली ती. म्हणजे मिक्स ब्लॉग घातलो न्हय का मागीर थोड्यांक स्कीप करतात आनी थोडी पळयनात तेका लागून. सो ही जी रेसिपी आसा न्हय ती न्हय म्हाका एका म्हज्या सबस्क्रायबरान स्पेशली सांगलेली की चवथी पयलीं शेअर कर, कारण चवथीक बीन कशें आसता, भजन आसता, भजनाक उसळ जी आसा ती करतातूच, केलीच जाता सामकी. आनी तेका लागून ही रेसिपी आसा. सो एक्चुली न्हय ते जे म्हजे सबस्क्रायबर आसा तेणी म्हाका सांगलेली गोड तिखट चण्याची उसळ शेअर कर आनी स्पेशली कांदो बीन घालच्या पयलीं ती उसळ जी आसा ती शेअर कर, मम्मीक मातशी शेअर करपाक सांग म्हणून. सो ही रेसिपी एक्चुली मम्मीचीच आसा. सगळे रेसिपी मम्मीचेच आसता, जस्ट हांव तुमचे पर्यंत पावयता. ओके, सो आयज आमी न्हय गोड तिखट अशी उसळ पळोवपाची आहा, ती बीन विदावट कांदो न्हय हांव घालच्या पयलीं तुमचे बरोबर ही रेसिपी शेअर करतलें. कारण थोड्यांचो उपवास बीन आसता आनी उपवासाच्या टायमार न्हय कांदो बीन यूज करिनात. इवन चवथीक सुद्दां थोडी जाणां कांदो बीन यूज करिनात आनी मोस्टली अशें करिनात कांदो बीन यूज. सो तेका लागून विदावट कांदो घालच्या पयलीं ही उसळ जी आसा ती कशा पद्दतीन आमी करता ती तुमचे बरोबर सिंपल पद्दतीन आयज हांव शेअर करपाचें आसा. ओके, सो चला तर टायम आनी वेस्ट करिना, डायरेक्ट किचनान वयता आनी तुमकां रेसिपी दाखोवपाक न्हय स्टार्ट करता. रोखडी जातली, चड टायम लागना. ओके, झटपट अशी म्हणूं शकता. सो चला ही रेसिपी तुमी फूल पळोवन घेया, स्कीप करूं नाका. खूब उसळ बरी लागता आनी तेतून उसळ आनी पाव जर मेळत न्हय जाल्यार बेस्ट काम जाता. ओके, तर चला टायम वेस्ट करना, डायरेक्ट किचनान व्हरता आनी साहित्य दाखोवपाक, रेसिपी दाखोवपाक तुमकां स्टार्ट करता. ती बीन गोड तिखट अशी चण्याची उसळ. तर आतां आमी न्हय उसळीचें साहित्य पळोवपाक स्टार्ट करया. सो सगळ्यान पयलीं हांगसर हांव न्हय चणे जे आसा न्हय ते उकडून घेतले. तर हांगसर तुमी पळोवंक शकता, हे पळयात धवे चणे घेतलेले आसा हांवें आनी ते न्हय हांवें रातचे अशे फुगत घातलेले. हे पळयात रातचे मातशे फुगत घातले न्हय का बऱ्या तरेन उसळ बरी जाता सामकी. आनी मेन म्हटल्यार चणे न्हय उकडटाना प्रॉब्लम जायना, तेका लागून रातचे अशे फुगत घालपाक जाय. आतां क्वॉन्टिटी सांगपाक गेल्यार चण्यांची न्हय तुमचे डिपेंड आसा, जितली क्वॉन्टिटी जाय तितली तुमी घेवं शकता. हांवें हांगसर म्हाज्या अंदाजान न्हय क्वॉन्टिटी घेतलेली आसा. आतां चणे उकडटाना हांगसर हांव कितें कितें एड करता तें सांगता तुमकां. सो हांगसर हांवें न्हय थोडेशे अशे मिरसांगो घेतलेले आसा, अशा पद्दतीन कट करून ते हांगसर हांव आतां एड करता. तेज्या उपरांत हांगसर थोडे फारशे मीठ एड करता. तेज्या उपरांत जितले तुमचे चणे आसा ते अकॉर्डिंग हांगसर तुमी उदक एड करा. हे पळयात. आनी जर तुमी कांदो घालून करता न्हय जाल्यार ह्या स्टेपीचेर तुमी कांदो अर्दो एड करूं शकता, जर तुमकां कांद्याची उसळ जाय जाल्यार. सो हे मिक्स करून घेवया आनी चणे आमचे बरे आतां उकडून घेवया पयलीं. तर आतां हांव न्हय 4-5 सिटयो काडून न्हय चणे बरे उकडून घेतले. आतां प्रॉपर सिटी म्हटल्यार सांगपाक गेल्यार तुमकां हांगसर हांव 4-5 काडून घेतले, कारण एकदां अशें जाता न्हय चणे एकदां बरो उकडटा एकदां उकडना, तेका लागून तुमचेर डिपेंड आसा. ओके, सो जितले बरे उकडूंक जाय ते अकॉर्डिंग हांगसर हांव सिटयो काडून घेतले. आमी न्हय सोय भाजून घेवया. सो सगळ्यान पयलीं तेल एड करता. तेज्या उपरांत हांगसर सोय एड करता. जर तुमी कांदो घालून करता न्हय जाल्यार हांगसर पयलीं कांदो एड करा, कांदो लसूण. हांगसर सोय एड केली, तेज्या उपरांत ती बरी भाजून घेयात.
तर हांगसर आतां आमची न्हय सोय जी आसा न्हय ती बरी गरम जाल्ली आसा, म्हटल्यार हलकीशी अशी गरम करून घेवपाक जाय आनी हलकीशी अशी न्हय भाजून घेवपाक जाय, एकदमूय अशें करपोन घेवपाक जायना. सो ही पळयात हांगसर सोय आमची प्रॉपर रेडी जाल्ली आसा. आतां भितर आमी मसालो आनी हळद जी आसा न्हय ती एड करया. सो सगळ्यान पयलीं हांगसर हांव गॅस कितें करता, बंद करता. तेज्या उपरांत इल्लीशी हळद, जितलो जाय तितलो गरम मसाला एड करता. हे दोनूय आतां बरें सोयेन मिक्स करून घेता. सो ही आतां आमकां कितें करूंक जाय, थंड जाल्या उपरांत न्हय वांटून घेवपाक जाय. न्हय मिरसांग रेडी जाल्ली आसा. ही पळयात अशा पद्दतीन हांगसर हांवें मिरसांग जी आसा न्हय ती वांटून घेतलेली आसा. ही पळयात. सो जेन्ना तुमी सोय वांट्टा न्हय तेन्ना एकदम बारीक अशी वांटून घेवपाक जायना, मातशीशी मोठी घेवपाक जाय. ही पळयात अशा पद्दतीन जेन्ना तुमी ही उसळ करता न्हय तेन्ना अशा पद्दतीन सोय दवरपाक जाय. ओके, मातशीशी मध्यम अशी अशा पद्दतीन. सो हांगसर आमची मिरसांग जी आसा ती रेडी जाल्ली आसा. आतां आमी चणे चेक करया उकडले की ना ते. सो हे पळयात हांगसर हांवें न्हय प्रॉपर 5 सिट्यो अशे काडून घेतलेले आसा आनी चणे जे आसा न्हय ते आमचे बरे अशे उकडलेले आसा. हे पळयात अशा पद्दतीन उकडपाक जाय, एकदम घट्ट अशें उरपाक जायना, मागीर उसळ खावपाक खूब मजा येता. सो हांगसर बरे तरेन चणे आमचे उकडलेले आसा. सो आतां फुडलो उसळेचो प्रोसेस जो आसा न्हय तो पळोवन घेवया आमी. अशें तेल एड करता, तेज्या मागीर सासवां एड करता. ही फोडणी न्हय तुमी मागीर सुद्दां मारूं शकता, पूण हांव आतांच मारून घेतलें. ही पळयात तेज्या मागीर करपी थोडोसो मातशी हे करून घेया. अशा पद्दतीन आवाज येवपाक स्टार्ट जालो काय भितर आतां आमी चणे एड करुया. सो तुमकां जाय जाल्यार न्हय तुमी एंडाक सुद्दां ही फोडणी मारूं शकता, म्हटल्यार एड करूं शकता. हांवें पयलींच फोडणी एड करून घेतले. एड करतले चणे. सो हे सगळें मिक्स करून घेया. आतां हांगसर चण्यांनी थोडेशें उदक आसा. ओके, तेज्या उपरांत हांगसर आतां जी मिरसांग आमी रेडी करून घेतले ती हांगसर एड करतले. ही मिरसांग सुक्की अशी एड करा. तेज्या मागीर ते बरें मिक्स करून घेया. आनी आतां हांगसर आमकां कितें करूंक जाय, मीठ एड करूंक जाय. सो हे पळयात हांगसर हांव मीठ एड करता. वदळ मीठ एड केल्लें आसा तेका लागून चड मीठ एड करूं नाकात. सो हे बरें मिक्स करून घेया. उदक जें आसा तें बरे तरेन आटोवंक जाय. ओके, सुक्की करपाक जाय ती, सो पातळ अशी करूंक जायना. सो उदक बरें आटोवन घेवपाक जाय. हांगसर आमकां कसो खतखतो येवपाक स्टार्ट जाल्लो आसा. सो हांगसर हांव आतां गोड एड करतलें. उदक जें आसा न्हय तें टोटली आटोवन घेवपाक जाय, आमकां उदक दवरपाक जायना. गोड एड करता. चवीनुसार गोड एड करा, जितलें तुमकां गोड तिखट जाय ते अकॉर्डिंग. ओके, आनी हे बरें मिक्स करून घेया. तुमकां एकदम ड्राय करपाची आसा न्हय जाल्यार उदक एड करूंकूच नाका. हांगसर हांवें एक्चुली उदक एड करूंक ना, बट चण्यांनी जें उदक आसलें तेंच हांवें एड केल्लें आसा. तें सुद्दां जर तुमकां नाका, तेजे कोण ड्राय करपाचें जाल्यार तें उदक जें आसा तें काडून उडया आनी डायरेक्ट चणे जे आसा न्हय ते एड करा. जर न्हय बरे तरेन उदक जें आसा न्हय तें आटोवन रेडी जाल्लें आसा, म्हटल्यार बरे तरेन उदक जें आसा तें कमी जालां. थोडें फारशें उदक तुमकां हांगसर दिसता आसतलें आनी उसळ जी आसा ती आमची आतां ड्राय जावपाक स्टार्ट जाल्ली आसा. ही पळयात ह्या पद्दतीन. तर आतां हांगसर आमकां एड करपाक जाय ती म्हटल्यार सोय. थोडी फारशी हांवें सोय दवरलेली आसा, सो ती हांगसर आतां हांव एड करतलें. मागीर थोडी फारशी न्हय अशा पद्दतीन सोय एड करपाक जाय. सो हरवी सोय म्हणू शकता. आनी हांगसर ही आतां बरी मिक्स करून घेया. ही पळयात आतां आनीक ड्राय जावपाक तुमची उसळ स्टार्ट जातली. सो मिक्स करा आनी हेज्या वयर थोडीशी न्हय ओली कोथंबीर एड करा. सो ओली कोथंबीर हांगसर हांव आतां एड करता. एकदां ही मिक्स करून घेया आनी हांगसर आतां गॅस जी आसा न्हय ती बंद करा. सो थोडे फारशें जें उदक उरलां न्हय तें आपुणूच ड्राय जातलें.
जशी तुमची उसळ ही थंड जाली न्हय काय आपुणूच ही एकदम सुक्की अशी जावपाक स्टार्ट जातली, एकदम ड्राय जावपाक स्टार्ट जातली ही पॅन. अशा पद्दतीन न्हय ती ड्राय जातली मागीर. सो हांगसर आतां ह्या स्टेपीचेर गॅस जी आसा ती बंद करा आणि ही रेसिपी तुम्ही मुद्दाम गोड तिखट अशी चण्याची उसळ ट्राय करा, कारण मुद्दाम ही भजनांक चवथीक बीन करतातूच तेका लागून. सो हांगसर न्हय आतां सद्या पावसान सुरवात केल्ली आसा. पावसान इतलो काळोख केला ना जबरदस्त सामको, वारो सुटला सामको भायर आणि व्हिडिओन तुमकां आवाज येता आसतलो. बरें जालें म्हजी रेसिपी बीन सगळें शूट करून जालें आणि त्याच्या मागीर पावस जो आसा न्हय तो स्टार्ट जालो, कारण पावस व्हडलो पडलो न्हय त्या रेसिपी बीन शूट करपाक मातसो प्रॉब्लेम जाता. तर आमची रेसिपी जी आसा म्हटल्यार गोड तिखट उसळ जी आसा न्हय ती रेडी जाल्ली आसा, गरमागरम सामकी. आमी तर जेवणाच्या टायमारूच ही हे करतली म्हटल्यार टेस्ट करतली. सो ही रेसिपी तुम्ही मुद्दाम ट्राय करा. आय होप सो ही तुमकां रेसिपी खरीच लायक जाली आसतली. आणि जर तुमकां कांदो जाय, जशी हांवें स्टेप बाय स्टेप सांगिल्लें आसा, जर तुमकां कांदो जाय जाल्यार तुमी घालूं शकता आणि विदाऊट कांदो सुद्दां करूं शकता, बेस्ट जाता दोनूय पद्दती. ओके, सो तुमकां जी पद्दत जाय ती हांगसर तुमी यूज करा व्हडलो पावस येयलो. ओके, आणि अशाच पद्दतीन हांव ट्राय करतलें. आतां सद्या थोडे थोडे रेसिपी जे रिक्वेस्टेड आसा आणि कोणी म्हाका पुरणपोळी सांगलेली, बट जसो टायम एडजस्ट जाता तशें हांव रेसिपी शेअर करतलें, कारण आतां चवथ येता, क्लिनींग बी सगळे गोष्टी स्टार्ट जातले. ओके, तितून सद्या बिजी वयता हें तें धुवपाक जाय, क्लीन करपाक जाय, साफ सफाईचे दीस सद्या. सो ताका लागून जशे ब्लॉग्स पॉसिबल जाता तशें हांव शूट करपाची ट्राय करता. ओके, आणि रेसिपी शेअर करपाची ट्राय करता. पावस काय आयचो ना. ओके, सो व्हिडिओ हांगसर एंड करता. सो इतलोसो धाकटोसो ब्लॉग आसला, जस्ट रेसिपी. ओके, सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग आवडलो आसत, आयची रेसिपी आवडली आसत तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करून विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओचे. आमचं देव बरें. बाय बाय.